मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आदलो आमदार लहू मामलेदाराक बेळगांवां रिक्षा चालकान मारपेट केल्या उपरांत आयले मरण. ड्रायव्हर पुलिसांच्या ताब्यांत. पणजे ते पर्वरेक जोडपी पोन्नो मांडवी पूल तात्पुरती बंद. येरादारी न्यू मांडवी पूल आनी अटल सेतू कडेन वळयिल्ल्यान येरादारीत भोव त्रास. NH 66 कोयराची पडल्या राज. संबंधिताची चल्ल्या 8 नदर, थळाव्यांचे आरोप. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आदले आमदार लहू मामलेदार हांकां शेनवारा बेळगांवां रिक्षा चालकान मारपेट केल्या उपरांत मरण आयलें. 68 वर्सां पिरायेचो राजकारणी हॉटेलांत भितर सरल्या उपरांत कोसळून पडलो आनी थोड्याच वेळांत ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. फोंडे मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी लहू मामलेदार वेवसायीक भोंवडे निमतान बेळगांवां आसतना ताचे आनी रिक्षा चालका मदीं वाद जालो. घडणूक थळाच्या CCTV फुटेजीत रिक्षा चालकान मामलेदाराक थापड मारिल्ल्याचें दिसून येता. Between 1 and 1:30 in our Kadepazar road, there was an altercation with respect to an accident between one Mr. Lahu Mamledar, age 68, who is known to be the ex-MLA of Ponda from the state of Goa. Owing to this altercation between both the parties, the accused party has slapped the ex-MLA on his cheek, post which he has started to climb the stairs of his lodge, which is Srinivas Lodge, and in the reception area he has collapsed. After he has collapsed, he has been shifted to our civil hospital, and over here a lot of tests have been done on him and the ECG was conducted, and post which seeing the results of the same, he was declared dead. An MLC has been generated in the same incident, and we have taken a case in Market Police Station, and the accused has been secured. Further investigation is on and we are taking all the details of the accused, which will further be. मामलेदाराक कितें जालें तें हॉटेला भितरल्या CCTV फुटेजीत पळोवया. मामलेदाराक रोखडोच बेळगांव वैजकी विज्ञान संस्थेत व्हेलो आनी थंय ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. पुलिसांनी ताकतिकेन दुबाविताक ताब्यांत घेतलो. लहू मामलेदाराची पुलीस दळ आनी राजकारण ह्या दोनूय मळार दीर्घ कारकीर्द आशिल्ली. राजकारणात येवचे पयलीं ताणें पुलीस उपअधीक्षक म्हूण काम केलें आनी 2012 वर्सा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें प्रतिनिधित्व करून गोंय विधानसभेचेर वेंचून आयलो. 2017 वर्सा मामलेदाराक परतून वेंचणुकेची बोली काँग्रेस पक्षाचे रवी नाईक हांचे कडल्यान हार घेवची पडली. जानेवारी 2022 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसीत वचचे पयलीं 2021 वर्सा तो थोड्या काळा खातीर अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसीत सामील जालो. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. पणजे ते पर्वरेक जोडपी पोन्नो मांडवी पूल गरजेच्या दुरुस्तीच्या कामा खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान अधिकृतपणान बंद केला. शेनवारा सावन हो पूल बंद केला. तो 15 दीस बंद उरतलो. ताका लागून येरादारी न्यू मांडवी पूल आनी अटल सेतू कडेन वळयिल्ल्यान येरादारीत व्हड प्रमाणांत त्रास जाला. पळयात डिलन रॉड्रिक्साचो खासा रिपोर्ट.
आतां आमी आसा ओल्ड मांडोवी ब्रीज थंयसर, आनी तो ब्रीज आतां 15 दिसां खातीर PWDन बंद केल्लो आसा फॉर मेंटेनन्स वर्क खातीर. तेंचे जे कोटींग आसा ते काडून परत हॉट मिक्स करतात ते. सो हो ब्रीज आतां 15 दिसां खातीर बंद आसा. आनी ह्यो ज्यो गाडयो येतात पळय हांगासर बस स्टँडाच्या ऑपोजिटल्यान जे सर्कला कडल्यान ते टर्न मारून वयता पळय, तेंच्यांनी ते टर्न मारून न्यू मांडोवी ब्रीज आसा पळय थंयसरल्यान तांकां डायवर्शन दिल्लेलें आसा. सो आतां ट्रॅफीक कंजेशन जावपाची खूब हें जाता. सो ट्रॅफीक जॅम जाता. सो जेन्ना लोक पर्वरीसून पेंजीम ब्रिजार येता पळय तेन्ना आमच्या विज्युअल्सान तुमकां दिसता की ट्रॅफीक कंजेशन खूब जाता. थंयसर लोकांनी लेन मेंटेनन्स, ड्रायवींग लेन जे मेंटेन करूंक जाय पळय ते करूंक जाय तेंच्यांनी. थंयसर मेंटेनन्स केल्यार एटलीस्ट समथींग ट्रॅफीक कंजेशन जे चड जाता पळय इट इज ब्रॉट इन टू अ लिटल बीट ऑफ कंट्रोल. सो त्या खातीर लोकांनी ट्रॅफीक लेन जे आसा पळय, ड्रायवींग लेन्स जे आसा ते मेंटेन करूंक जाय वेन कमींग फ्रॉम पेंजीम, वेन कमींग फ्रॉम पर्वरी टू पेंजीम सायड. सेम वे हांगासर एक्झीट करतना फ्रॉम एक्झिटींग पेंजीम सिटी एंड गोईंग टू न्यू मांडोवी ब्रिज थंयसर सुद्दां लेन मेंटेनन्स करूंक जाय आनी ट्रॅफीक रूल्स सारके फॉलो करून तेंच्यांनी ड्रायवींग करूंक जाय टू फॉलो द रुल्स आनी ट्रॅफीक कंजेशन लिटल बीट ऑफ इन कंट्रोल हाडपा खातीर. काम करप्या कडेनय आमी उलोवणी केली. तांकां कितें म्हणपाचें आसा तें आयकुया. सो क्या काम हो रहा है एग्जैक्टली? ये ओल्ड ब्रिज को हम लोग मिलिंग करके इसे हार्ड मिक्स करने और कितना टाइम लगे, कितना दिन बंद रहेगा ये ब्रिज, ओल्ड ब्रिज? अभी इसको मैक्सिमम टाइमिंग मिला है हमको करीब 15 दिन का. 15 दिन का टाइम. हाँ, इसमें हमको दोनों ब्रिज कंप्लीट करने हैं. 15 दिन में दोनों ब्रिज आप लोग कंप्लीट करेंगे. और अभी काम कैसे चल रहा है, मतलब शिफ्ट में चल रहा है कि फिलहाल कैसे चल रहा है? अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं, बाकी देखेंगे लेट नाइट तक करेंगे. अगर नहीं होता है तो 2 शिफ्ट में करेंगे. ओके, सो आज का दिन सिर्फ एक ही शिफ्ट का काम है? अभी स्टार्टिंग का है तो अभी प्लानिंग करते हैं कितना हमारा टारगेट उतना होता है तो करेंगे, या फिर नहीं होगा तो फिर डबल शिफ्ट करेंगे. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आणि वैष्णवी साळगावकर. आता घेऊया एक लहानसा विसव. NH 66 कोयराची रास पडल्या. सुणी गोरवांच्या जीवाक धोको निर्माण जाता. संबंधित खात्यान हाचेर आडनदर केल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले. तूं ड्रायव्ह करतना ती सायट इंटरनॅशनल टुरिस्ट आनी कितें कोण भोंवताय ही सायट गार्बेजीची जावपा जायना. गोंयची सोबीत सुंदर सायट दिसती पडोवंक जाय वेन यू ड्रायव्ह ऑन द हायवे. नॅशनल हायवे जी 66 आसा एका नॅशनल हायवे गार्बेजीचो डंपिंग 66 म्हणून दिवच म्हणून मागतात. कित्याक नॅशनल हायवे जेन्ना करता त्या टायमार हांगा कितली गार्बेज पडटी पळय. लोक कशी खंयचे साकून गार्बेज हाडून हांगा उडयता म्हणटा कळना. आतां आमी आसात हे आतां कुंकळे एरिये भितर आसात. ही जी एरिया येता ही कुंकळे म्युन्सिपालिटी एरिया येता आनी हांगा नॅशनल हायवे 17 कुशीक जी जागा आसा थंय खूब गार्बेज हाडून लोक उडयता. हे रातचे हाडून उडयतात आनीक हे उडयतले हांगा गोरवां पळय कशी त्रास करता. ती गोरू कशी खाता ती पळय. आमी म्हणटात की रोडा सायडी आसली नॅशनल हायवे काडटा म्हणून, पूण ही नॅशनल हायवेक पडटा आनीक हांगा काडटा जाल्यार पळय हांगा व्हडले व्हडले ढीक लागले कितें आसात. आमी सदां संसोड्याचेर बोब मारताले की संसोडो हो नरकासूर म्हणून, पूण तो नरकासूर आतां कमी जाला आनी संसोड काबार जाय दिला, पूण हे संसोडे व्हडले जाले कितें आसात. NH 66 आता गार्बेज डंपिंग 66 जातलो वय असो हुस्को कुंकळकारांक पडला. आदी पुलीस गस्त सारकी आसली, लोकांक भंय आसलो. आता लोक बिनधास्त कोयर हाडून उडयतात. प्लास्टीक हाडून उडयल्ल्यान गोरवां आनी सुण्यांच्या जिवाकय धोको निर्माण जाला. गार्बेज केन्ना जावपा लागता जेन्ना एक फॅसिलिटी क्रिएट जाता आनी ती फॅसिलिटी मेंड आसना, म्हणजे ताजेर विचार करपाचो कोण मनीस आसना. इनिशियली एक बरी टीम फॉर्म जाल्ली हायवे पेट्रोल म्हणून. एक गाडी भोंवताली हायवे पेट्रोलिंग कंप्लिटली बंद करून उडयलें. आनी आज आमी गार्बेज जी भोगताय बरी फॅसिलिटी क्रिएट जाल्या नॅशनल हायवेची, ग्रेट फॅसिलिटी. पब्लीक हें मोबिलायजेशन इजी जालां. पूण हायवेचेर आख्खी
दिशेनी ती बरी ड्रायव्ह मारून वयता म्हळ्यार ती नावेली ते मुखार काडून पेट्रोल पंप ते सायडीन ते रुटार गेलो म्हणटा ती फूल हायवे ते थिंगा गार्बेज आखी गार्बेज आनी ताजेर मोनजात्यो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट आसा कित्याक कांय मोनजात्यो येवन त्या प्लास्टिकाचे थिंगा चाबूंक लागतात सो हो एनवायरमेंटूय इम्पॅक्ट आसा आनी मिसमॅनेजमेंटूय आसा हायवे पेट्रोल जी आमची पुलिसाची हें आसली सर्वीस आसली ती खूब एसेंशियल आसली कित्याक ते भोंवता ते एक्चुली ते भिरांतेन लोक कांय करूंक वचनासलो आयज ती ना म्हणून पब्लिकार विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर हायवे म्हणून एक गार्बेज डंप म्हणून कन्सिडर केलो जेंकां एक आयडेंटिटी ना म्हणजे हांव कोण रावता पूण तांकां एक जाग दाखयलो ना गार्बेज खंय उडोवपाची आनी जे बिजनस चलताय तांकांय एक जाग ना उडोवपाचो वेट वेस्ट मॅनेजमेंट करपाची एक हें ना फॅसिलिटी ना ते तेंकोडे खंय ना म्हणून ते थिंगान उडयताय पूण ते कायद्याचेर रॉंग तें कित्याक तुगे वेट वेस्ट मॅनेजमेंट देखून करपाक दुसरे मेजर्स आसात तेमी मेजर्स पंचायत टू पंचायत म्युनिसिपल टू म्युनिसिपल हे मेजर्स एडॅप्ट करून जात तितू बेगीन हायवे शूड बी अ गुड सायट गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अंत्रुज पत्रकार संघान गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशनाच्या जोडपालवान 2 दिसाचो टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट घडोवन हाडलो. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड कुर्टी फोंडा हांगा ही सर्त बरीच रंगली. 13 फोंडा आणि धारबांदोडा तालुका पावंड्यावयली टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट 2025 सुरू जाला. वट 29 पंगड सर्तीत वांटो घेतले. आयज 14 पंगड पयली मॅच खेळ्ळे. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार मुखेल सोयरो म्हूण हाजीर आशिल्ले. सगळ्यांक एका पांख्या तळे हाडप आणि एकामेकांची ओळख जावप ह्या हेतान हो टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट जालो. खेळा मोगींनी एका बऱ्या सर्तीचो लाव घेतलो. पळयात काय रोमांचक खीण. पहिलो टुर्नामेंट हांवें ह्या ग्राउंडार खेळ्ळो आनी आय एम प्राऊड टू से दॅट आमी कंटिन्युअस 2 वर्सां एचडी आर्मेड हायस्कूल वॉज द विनर ऑफ गोवा इन हायर एज्युकेशन आनी तातूंत हांव किपर आशिल्लो आर्मेडाचो. हांव तें विसरूंक शकना. 72 आमी दोनी सावथ गोवा आतां तेन्ना जिल्लो बी नाशिल्ले सावथ गोवा आनी हो तुमचो टेनीस आमी खेळटाले ते सिजन. 72 ज्या वर्सा हांव 8वी आशिल्लो तेन्ना ह्या ग्राउंडार हांवें 38 पयले इनिंगे आनी दुसरे इनिंगे 86 मारल्या. स्कूल टुर्नामेंट तो आशिल्लो आमचो फोंडा तालुका स्कूल टुर्नामेंट आनी बाकीचे जे टुर्नामेंट जाताले ते सगळे मडगांव आनी पणजे जाताले कारण तसो ग्राउंड हांगा नाशिल्लो. पूण फोंडेचे हायस्कुलाचे जे टुर्नामेंट जाताले ते ह्या ग्राउंडार जाताले आनी त्या वेळा पासून आज पर्यंत क्रिकेट आनी हांव एक वेगळें नातें आसा. आय एम प्राऊड टू से. ह्या 2 दीस बरोबर सावथान सगळ्यांनी ह्या टुर्नामेंटो आस्वाद घेवचो अशें हांव आवाहन करतां. उद्देश कितें? उद्देश तेजो फाटल्यान दर वर्सा कितें जावचें पळय धारबांदोडा तालुक्यात कर्मचारी रावता हांगा रावता फोंड्याय आसता तेंकां एकमेकांक सगळे वळखता अशें ना आनी आमी पत्रकार सगळे कर्मचारी अशें वळखतना हे सगळ्यांनी एकमेकांक वळखचें. सगळे आमी तेंगे खेळाचे ते तेंकां गुण आसा ते प्रोत्साहीत करचे आनी सगळ्यां भितर एक तरेचें इश्टागतीचें नातें तयार जावचें हो तेजो फाटलो मेन हेतू आसा. एकाच व्यासपीठार एकाच मैदानार हाडचे आनी ह्या विचारांतल्यान 13 वर्सां पयलीं सुरू जाल्ली ही टुर्नामेंट आयज एक व्हडली टुर्नामेंट जाल्ली आसा. प्रत्येक वर्सा सुदीन बाब आमकां मुखेल सोयरे म्हणून लाभतात आनी त्यांच्या शुभ हस्तुकी क्रिकेट टुर्नामेंटाची सुरवात जाता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. फुडले 7 दीस हवामान सुके आणि नितळ मळबाचो अदमास आसा. कांय सुवातींनी दनपारच्या वेळार चड उष्णताय जाणवतली. आयएमडीन अदमास उक्तायला. सकाळी आणि सांजे धुके पडटले. प्रवाशांक सादूरतायेचो सल्लो आयएमडीन दिला. कांय सुवातांनी दमट परिस्थितीक लागून उष्णताय वाडटली. शेनवारचे चडावत आणि उणे तापमान 34 डिग्री ते 22 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. बोट धनयांक खासा शिटकावणी ना. आयतारा सुके हवामान, नितळ मळबाचो अदमास.
जाणवतली उष्णताय, उथळते मध्यम धुके, प्रवाशांक सादुरतायेचो सल्लो. आयतारचे तापमान 34 डिग्री ते 22 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास.